नायट स्काय पॅराडॉक्सान, ओल्बर्स पॅराडॉक्सान आमी थोडे एसम्पशन्स करतात. पयलीं म्हणटात की युनिवर्स सदां आशिल्लो. ओल्बरान म्हणलें युनिवर्स सदां आशिल्लो, इतलीं स्टारां सदां आशिल्लीं, जाल्यार तांची लायट आमकां कित्याक पावना, रातचो काळोख कित्याक दिसता. पण एडवीन हबलान प्रूव केलें युनिवर्स सदां नाशिल्लो, तो एक्सपांड जायत आसा. एक्सपांड जायत आसा म्हणजे कितें एक्झॅक्टली? एक्सपांड जायत आसा म्हणल्यार तो खंय तरी एक्सपांड जावपाक सुरूच जाला न्ही, इट हॅज स्टार्टेड समवेर. सो एका पॉयंटार तो स्टार्ट जाला, तो सदां नाशिल्लो. हें ताणें प्रूव केलें, म्हणजे बिग बँग. दुसरें ओल्बरान कन्सिडर केल्लें तो युनिवर्स इज फ्लॅट. तो एकाच डायरेक्शनान आसा आनी आमकां ऑल 3 डायरेक्शन्स, फाटीं फुडें वयर सगळे 3 डायरेक्शनान आसा आनी हे 3 डायरेक्शन सोडून युनिवर्सान कांय ना. पण आज आफ्टर हबल्स डिस्कवरी आमी मॅथमॅटिकली प्रूव केलां, थिओरिटिकली प्रूव केलां, ऑब्जर्वेशन करून प्रूव केलां की युनिवर्साचो कितें शेप आसा तो अजून आमकां खबर ना. वी डू नॉट नो द शेप ऑफ द युनिवर्स. थर्ड एझम्पशन ऑल्बराचें, युनिवर्स फॉर्म आसा, तो केन्नाय चेंज जायना. दॅट इज ऑल्सो रॉंग. हबलान प्रूव केलें की युनिवर्स चेंज जायत आसा. एवरी सेकंड तो चेंज जायत आसा. मिलियन्स ऑफ किलोमिटर्स पर सेकंड तो एक्सपांड जायत आसा आनी अर्थाच्यान सगळे वस्तू पयस पयस धांवत आसात. आमच्या पृथ्वीच्यान आमी जेन्ना आकाश पळयतात तेन्ना स्टारां आमच्यात पयस धांवत आसात. दे आर रनिंग अवे फ्रॉम अस. आनी खूब पोन्नी स्टारां, हजारांनी बिलियन्स ऑफ इयर्स ओल्ड स्टार्स इतले पयस पावले आसतली ऑलरेडी की तांची लायट आमच्या दोळ्या पर्यंत पावूंकच शकची ना. ती ऑलरेडी ट्रॅव्हल जावन रिसीड जावन अंतरिक्षांत शेणली. ती आमकां आतां केन्नाय दिसची ना. ह्या खातीर वन ऑफ द रिजन्स की आमकां स्कायान लायट दिश्टी पडना. All of our evidence seems to indicate that space has no edge, but the universe itself does. Not a spatial edge, but a temporal one. As far as we know, the universe had a beginning, or at least a time about 13.7 billion years ago when the universe was so small and crumpled up with itself that our standard notion of space and time breaks down. And since only a finite amount of time has passed since this so-called beginning, that means that some of the stars necessary to fill up the brightness in every direction are so far away that light from them plain hasn't had time to reach us yet. It's as if the universe were a big thunderstorm, and we're still waiting to hear the thunder from the really distant stars. But wait, it's better than that. Since light takes time to travel across the universe, when we point our telescopes at something really far away, we're actually seeing that part of the universe as it was when the light was emitted. So when we look at 13.5 billion-year-old light, it's not that we don't see stars just because the light from them hasn't gotten to us yet. We don't see any stars because we're getting a peek at the universe before any stars had formed. A starless universe. Now that sounds to me like a pretty good reason why we look up and see a dark night sky. But it's not. I mean, it is true that we can find points in the sky where there aren't any stars by looking past the earliest stars and thus farther back in time. But even when we point our telescopes past the earliest stars, we still see light. Not starlight, but the light left over from the Big Bang. We detect this cosmic background radiation coming more or less evenly from all directions, forming a background beyond the stars. So I guess the night sky isn't actually dark to begin with. Right, so if our telescopes tell us that the night sky isn't dark, then why does it look dark? Here's a clue to the real answer. When the Hubble telescope photographed the distant stars of the astoundingly beautiful Hubble Extreme Deep Field, it took the picture using an infrared camera. Why? Well, distant stars and galaxies are moving away from us because the universe is expanding. So the same way a record slowing down lowers the pitch of my voice, the Doppler effect causes stars moving away from us to become redder. And the farther away they are, the faster they move away from us and the redder they become, until they become infrared. And then we can't see them anymore, at least not with our human eyes. And that's why the night sky appears dark. एक सामके स्ट्रेंज अनेक पॅराडॉक्स येता, एक अनेक कॉन्ट्रास्ट येता. हबल स्पेस टेलिस्कोपान आनी एडवीन हबलान हे सगळें डिस्कवर केलें की आमचो युनिवर्स एक्सपांड जाता. ओल्बर्स पॅराडॉक्स रातच्या आकाशांत काळोख कित्याक दिसता हें सगळें प्रूव केलें. पण आनी एक ताणें प्रूव केलें, बिकॉज ऑफ द एक्सपांडिंग युनिवर्स एक्चुअली एक स्ट्रेंज फॅक्ट लायटाक आयलो की युनिवर्स ब्रायट दिसपाक जाय पण तो दिसना. तो कित्याक? एडवीन हबलाच्या डिस्कवरीन आमी डिस्कवर केली बिग बँग. बिग बँग म्हणजे 13.7 बिलियन वर्सां पयलीं युनिवर्स फक्त एक कण इतलो आशिल्लो, ताका सिंग्युलॅरिटी म्हणटा. एक एटमा इतलो ल्हान युनिवर्स आशिल्लो आनी तो जेन्ना स्प्रेड जालो, तो स्प्रेड जायत आसा ताका बिग बँग म्हणटात. एक्सप्लोजन जालें अशें तेन्ना सगळे कडेन मॅटर पसरलो आनी आमचो ब्रह्मांड निर्माण जालो. इट वॉज बॉर्न आनी सगळे कडेन लायट पसरली.
एज द युनिवर्स वॉज बॉर्न तो गरम आशिल्लो, सामको मिलियन्स ऑफ डिग्रीज इतलो गरम आशिल्लो आनी इतली लायट सगळे कडेन पसरली की सगळो ब्रह्मांड सामको चकचकीत ब्रायट आशिल्लो. आणि हे फोटॉन्स, ही लायट सगळे कडेन अंतरिक्षात पसरत गेली. अजून पर्यंत ती आसा, इट इज देर. आमच्या पुराय ब्रह्मांडात ती लायट दिश्टी पडटा, पण आमच्या दोळ्यांक दिश्टी पडना. म्हणजे कितें? प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक गॅलेक्सी हांच्या फाटल्यान युनिवर्साच्या बॉर्डराचेर इतली लायट भरल्या की आमी जर रातच्या आकाशान दोळ्यान वयर करून पळयले जाल्यार आमचे दोळे दिपूंक जाय, आमकां पळोवंक जायना आकाश. इतली लायट आमच्या रातच्या आकाशानूच आसा, पूण तरी आमी जेन्ना वयर पळयतात तेन्ना आमकां रातचो काळोख दिसता. हाजें रिजन कितें? हाजें रिजन इज व्हेरी 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 सिंपल. हाजें रिजन आसा आमचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम, जे ऑलरेडी हांवें तुमकां सांगलां. प्रत्येक ऑब्जेक्टाच्यान एनर्जी येता, पूण ती आमकां फक्त विजिबल एनर्जी येना, तरेतरेची एनर्जी येता. ताका वेवलेंथ्स म्हणटात. अल्ट्रावायलेट, इन्फ्रारेड, तरेतरेचे मायक्रोवेव वेवलेंथ आसात. आनी आमी अशें डिस्कवर केलां की 13.7 बिलियन इयर्स एगो बिग बँगाच्यान जी लायट उसळली भायर, ती आज बिकॉज युनिवर्स इज एक्सपांडिंग इतले पयस गेल्या, इतली स्ट्रेच जाल्या. पयली लायट खूप गरम आशिल्ली, बट आता ती 1100 टायम्स स्ट्रेच जाल्या लायट, ताजी वेवलेंथ स्ट्रेच जाल्या आनी ती ब्रायटनेस ताजो चेंज जाला. फ्रॉम विजिबल लायट आता ती लायट इन्फ्रारेड आनी मायक्रोवेव रेडिएशनान भितर कन्वर्ट जाल्या. अर्थात तुमकां खबर आसा, मायक्रोवेव जर लायट आमच्या कडेन सगळी आसा पसरल्या, रातची तुमकां ती दिसपाक जाय, म्हण ती मायक्रोवेव फॉर्मान आसा जाल्यार तुमकां ती दिश्टी पडची ना. सिंपल एक्झाम्पल न्ही, तुमी एक गॅसार अन्न शिजयात आनी मायक्रोवेव ओवन तुमचे कडेन आसतलो, तातूंत तुमी कितें तरी कूक करात. गॅसार जेन्ना कूक जाता तेन्ना तुमकां उजो दिश्टी पडटा, गरमी ती दिश्टी पडटा. पण मायक्रोवेव ओवनात जेन्ना 2-3 मिनटान कितें तरी कूक जाता, तुमकां कितें कूक जाता म्हणून दिसना, ती एनर्जी तुमकां दिसना, बिकॉज आमच्या दोळ्यांक मायक्रोवेव रेडिएशन दिश्टी पडना. आनी आमच्या पुराय ब्रह्मांडात लायट मायक्रोवेव रेडिएशनान आसा. तें रेडिएशन आमच्या दोळ्याक दिश्टी पडना म्हणून रातचो काळोख दिसता. दिस इज द सायंटिफीक रिजन रातचो काळोख कित्याक जाता. In summary, if we lived in an infinite, unchanging universe, the entire sky would be as bright as the sun. But the sky is dark at night, both because the universe had a beginning, so there aren't stars in every direction, and more importantly, because the light from super distant stars and the even more distant cosmic background radiation gets redshifted away from the visible spectrum by the expansion of the universe. So we just plain can't see it. Finally, we've shed some light on why the night sky is dark, and why it isn't. आणि हो पळयात, हो एक्चुअली रातचो आकाश तुमकां असो दिसपाक जाय. हे पिक्चर आसा ऑफ द नायट स्काय. कितले ब्रायट आसा आनी तातूंत कितली लायट आसा पळयात, पण तुमकां ती दिश्टी पडची ना, बिकॉज ती सगळी मायक्रोवेव रेडिएशनान आसा. आनी मायक्रोवेव रेडिओ टेलिस्कोपाच्यान हो फोटो काडला. हाका कॉस्मिक मायक्रोवेव बॅकग्राउंड रेडिएशन म्हणटात. म्हणजे मायक्रोवेव रेडिएशन सगळ्या ब्रह्मांडात आसा. ताका CMB मॅपूय म्हणटात. आमचो ब्रह्मांडाचो हो मॅप, एंटायर युनिवर्स आमचो असो दिसता, फूल ऑफ लायट, बट आमच्या दोळ्यांक न्हय, फक्त टेलिस्कोपांक तो कळटा. आज संवसारांत खुबशे व्हडले व्हडले टेलिस्कोप आसात जे अंतराळांत आमच्या ब्रह्मांडाचो पास्ट, आमच्या ब्रह्मांडाचो जन्म स्टडी करपाचो प्रयत्न करतात. हे सगळे चडशे मायक्रोवेव टेलिस्कोप आसात. आनी सगळ्यांत फेमस नासाचो प्लँक स्पेस टेलिस्कोप. सो प्लँक स्पेस टेलिस्कोप कितें करता, तो अंतराळात कंटिन्युअसली रावंड मारता आकाशाचे आनी स्पेसाचे फोटो काडटा आनी एक इमेज तयार करता. आनी ती इमेज एक बॉल कसो दिसता, असो लायक अ बॉल. अँड वॉट इज दॅट बॉल? दॅट बॉल इज द एनर्जी, लायट एनर्जी ऑफ द बिग बँग. बिग बँग आमचो असो आशिल्लो, इतली एनर्जी रिलीज केली आनी इतल्या आकाशान भितर लायट आसा, अजून बिग बँगाची लायट. आमचो युनिवर्स 13.7 बिलियन वर्सां पयलीं आशिल्लो आनी तो जेन्ना बॉर्न जाल्लो, जी एनर्जी रिलीज जाल्ली ती अजून एनर्जी थंयच आसा, पण आमकां ती दिश्टी पडना. आमकां फक्त काळोख दिश्टी पडटा, अनफॉर्च्युनेटली. But the Big Bang presents us with another paradox. It states that the early universe was awash in photons. Everywhere, hot photons permeated space-time. At this time in our history, the cosmos was truly bright. Given these hot, bright early conditions, shouldn't wherever we look in the sky reveal the remnant of the Big Bang? Shouldn't there be a luminous curtain of light behind every star and galaxy we see?
The fact is, this curtain of light is there, but our eyes cannot see it. Due to the expansion of the universe, the wavelengths of these hot, early photons have been stretched over 1,100 times longer than their original wavelengths. The high-energy, luminous backdrop of the early universe is today filled with relatively cool microwave photons, invisible to the human eye after being stretched by the expanding fabric of our universe for over 13 billion years. This curtain is currently being imaged by special detectors, some aboard the Planck Space Telescope, the most powerful microwave telescope ever built. It is giving us detailed views of what was once the brightest ball of energy ever known, the Big Bang. In the end, Olber was correct, as was Diggs, Kepler, Halley, and Poe. They troubled over the notion that the night sky should be as bright as the noonday sun, and in fact it is. What they didn't realize was that the night sky was only dark to us. If they had had eyes sensitive to microwaves, then there would never have been a paradox. सो फ्रेंड्स, जेव्हा तुम्ही रातच्या बाहेर सरतात, अंतरिक्षाकडे पळयतात, विचार करत, अंतरिक्ष ॲक्च्युली आसा तसो ना, हांव सदां म्हणटा आनी दिसता तशें नासता. मायक्रोवेव रेडिएशन थंय कितें तरी आसता, पूण तें तुमकां दिसना म्हणून सगळो काळोख दिसता. सो हें लक्षांत दवरात. आनी तुमचे अंतरिक्षा बद्दल, आमच्या प्रोग्रामा बद्दल, ह्या ब्रह्मांडा बद्दल कितें प्रश्न आसात, कितें तुमचे व्ह्यूज आसात, ते सगळे हांगा सकयल म्हाका मेल करात. खूब जाण म्हाका मेळटात सदां आनी म्हणटात प्रोग्राम बरो आलो, बरो फीडबॅक दितात, म्हाका फोन करतात. पण जस्ट म्हाका पर्सनली फोन करून आनी म्हाका कॉंग्रॅच्युलेट करून पावना. तुमचो जो फीडबॅक आसा तो हांगा धाडचो पडटा. हो आमचो मेल आय डी आसा. प्लीज तुमचो सगळो फीडबॅक आमच्या ईमेल आय डीचेर धाडत रावात. फुडल्या आठवड्यात परत भेट जातली. आनी एक आमच्या ब्रह्मांडाचे कितें तरी पझल आमी सॉल्व करपाक प्रयत्न करुया. पूण तो पर्यंत आकाशा कडेन पळयात, हे काळखा कडेन पळयात आनी विचार करात, हो ब्रह्मांड कितलो मिस्टिरियस आसा, हातून कितलें शिकपाचें आसा आनी हें शिकून आमचें लायफ आमी कितलें बरें करूंक शकतात. बरें तर आज निरोप दियात. पळयत रावात अंतरिक्ष, ओन्ली ऑन प्रुडंट.